वेंचणुकेन भारतीय जनता पक्षाचे घवघवीत यश मेळ्ळ्या उपरांत नवे सरकार स्थापन करपाची तयारी व्हडा नेटान चालू आसा। नवे मंत्रिमंडळ 9 मे दिसा सोपूत घेतले अशी माहिती मेळ्ळ्या। 9 मे गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हांची जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह ह्या सुवाळ्यात वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा। इतले मजगती काल जाल्ल्या मतमेजणे उपरांत अस्तंत बंगालांत भाजपा समर्थकां मदीं भरपूर उत्साह पळोवपाक मेळटा। कालच्या निकालान अस्तंत बंगालची मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी 15,000 परस चड मतांनी हारली। भाजपाचे शुभेंदू अधिकारी भवानीपुरांतल्यान जैतिवंत जाल्या उपरांत तांणी हे हिंदुत्वाचे जैत आसा अशी भावना उक्तायल्या। ममता बॅनर्जी हांकां हारोवप गरजेचें आशिल्लें अशें तांणी मुखार सांगलें। हो गया है 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। जे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। तमिळनाडूत अभिनेतो सी जोसेफ विजय हाच्या तमिळगा वेट्री कळगम पक्षान 108 जागे जिखून राज्यांतलो सगळ्यात व्हड पक्ष म्हूण मुखार आयला। काल जाल्ल्या मतमेजणे उपरांत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या टीबीके आमदारांनी विजय हाका औपचारीकरित्या आपलो फुडारी म्हूण नियुक्त केलो। आयज पक्षाच्या पन्यूर हांगच्या पक्षाच्या मुखेल्यान ही बसका जाली। सरकार घडोवपा विशींचे पत्र पक्षा वतीन राज्यपालांक बेगीनूच भेटयतले अशी खबर आसा। इतले मजगती आदले मुखेलमंत्री M.K. स्टॅलिन हांणी आपलो राजीनामो राज्यपालांक भेटयला। संसदेचे खासदार राघव चड्डा हांणी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली। तांचे वांगडा खासदार संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल हांणी लेगीत राष्ट्रपतींची भेट घेतली। पंजाबचे आप सरकार सत्तेचो गैरवापर करून नव्यान भाजपान प्रवेश केल्ल्या खासदारांची सतावणूक करता। एका खासदाराचे चुकीची FIR दाखल केल्ल्याचे तांणी राष्ट्रपतींच्या नदरेक हाडून दिले। भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसकर रह चुकी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी। आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी अस्तंत बंगाल वेंचणुकेन अफरातफरीचो आरोप केला। सत्तेर येवपा खातीर भारतीय जनता पक्ष खंयच्याय थरार वचूंक शकता असो आरोप तांणी केला। तमिळनाडूत अभिनेतो विजय हांणी वेंचणुकेन केल्ल्या बऱ्या कामगिरी खातीर ताची तोखणाय केली। गोंयान भाजपाक आव्हान दिवपा खातीर अशाच तरेचो एकवट आसपाची गरज विजय सरदेसाय हांणी उक्तायली। 5 राज्याचे निकालान सगळ्यात मातशे लोकांनी शिकिल्ले ते जालें ना अशें म्हणटा ते वेस्ट बेंगाल। आमचे असले ऑपोजिशनाक राजकारणी आहा तांकां वेस्ट बेंगालान ममता बॅनर्जी जिखिल्ली जाय आशिल्ली, पूण ममता बॅनर्जी जिखूंक पावली ना, कित्याक भरमसाट चिटींग सरकारान केल्लें आहा, सेंट्रल गव्हर्मेंटान
इलेक्शन कमिशन, CISF म्हळ्यार सगळ्यो एजन्सीजांचे एक अलायन्स जाली आनी तिका कोगान उडयली. BJP खंयच्याय लेवलाचेर पावूंक शकता पावर घेवपाक, म्हळ्यार बाय हूक ऑर बाय क्रूक म्हणटा तें BJP करपाक तयारी दवरता आनी करून दाखयता. हें बंगालाक आमी पळयलें. तामिळनाडून जें कितें जालां विजय म्हणजे तो फेनॉमिनन आज जो इमर्ज जाला, हें म्हाका दिसता एक वोकल फॉर लोकल राजकारण. नवे लोकांक घेवन आनी नवे भुरग्यांक राजकारणात एंट्री दिवन न्यू फेस आनी न्यू आयडियाज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंगाचे एक प्रयोग यशस्वी जाल्लो आहा. वा ही आमकां प्रेरणा दिता. अस्तंत बंगाल आज भाजपाचे जैत मनोवपा खातीर कुशावती वाठारांत भव्य रॅलीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार भाजपा समर्थन व्हडा संख्येन एकठांय येवन घोशणा दीत भाजपाचे जैत व्हडा उमेदीन मनयलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणा खाला भारतीय जनता पक्षांत बऱ्या कार्याक लागून हे जैत जोडलां अशें सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. वेस्ट बेंगॉलान भितर चलले ती दादागिरी आणि जे अत्याचार आमच्या मतदारांचेर जाताले, समाजाचेर जाताले, खंयचे रेप्स जाताले, तांकां मार बडाव जाताले, तांचे खून मर्डर जाताले, एक जंगली राज ती जाल्ले, ते गुंडगिरीचे राज ताचो नायनाट करून परत एक फावटी नरेंद्र मोदीजी, अमित शाह, आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे नूतन अध्यक्ष नितीनजी हांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाचेर आणि सगळ्यांच्या मेहनतीन नितीन परत एक फावटी वेस्ट बेंगॉल आम्ही काबीज केले. तसोच आसाम निर्विवाद 2/3 मेजॉरिटी घेऊन आसामान आयले. पोंडुचेरी हातून भितरय आमी जायत मेळयले. आमकां खबर आशिल्ले की तामिळनाडून भितरय आमी बऱ्या तरेन प्रवास केल्लो आसा. ही सत्ता बदल घडोवन हाडलो. अशा प्रत्येक राज्यां भितर हो सत्ता बदल घडोवन हाडून आयज भारतीय जनता पार्टीचे निर्विवाद संपूर्ण देशभर जे जाळे पसरलेले आसा. आज भारतीय जनता पार्टी हो जगातलो सगळ्यात व्हडलो जो राजकीय पक्ष आसा. आयज ह्या पक्षा कडेन साधारणतः 17 कोटी हे मतदार, हे आमचे कार्यकर्ते प्रायमरी मेंबर्स जावन आसात. येणाऱ्यो निवडणुको 2027 लागी पावल्या आसा आनी गोंयांत भितर हो चमत्कार जो बंगालाक केल्लो आसा, वेस्ट बेंगॉलाक केल्लो आसा, तोच आमी आयज परत एक फावटी गोंयांत रिपीट करतले आनी आमी 2027 प्लस करून आमचे आमदार, आमचे निर्विवाद सरकार हांगा घडयतले. विन्सन ग्राफिक्स या निर्मिती संस्थेन बंडखोर या आपल्या नव्या मराठी चित्रपटाची अधिकृत घोषणा केली. या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या सुरवातीचो सुवाळो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी मुहूर्त शॉट घेवन जालो. या वेळार विन्सन ग्राफिक्सचे संजय शेटये, फामाद मराठी अभिनेतो महेश मांजरेकर तशेंच चित्रपटातले हेर कलाकार आनी तंत्रज्ञ हजर आशिल्ले. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन महेश मांजरेकर करतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी या पुराय पंगडाक आपली परबी भेटयल्या. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आपण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बरोबर DIP बरोबर करतोय. मराठी फिल्म फेस्टिवल संजय शेट्टी स्वतःहून या ठिकाणी करतो आणि मराठी कितीतरी कलाकारांना गोव्यामध्ये येण्याचा इथं मान मिळतोय, त्यांना सन्मान होतोय. कारण इंडिपेंडेंटली मराठी फिल्म फेस्टिवल करणं तसं सोपं नाही आहे आणि ते फिल्म फेस्टिवल हे गोव्यामध्ये घडून आणतं. त्याबद्दल त्यांचं खूप शुभेच्छा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा इज ऑलवेज प्रमोटिंग द मराठी आणि कोकणी फिल्म्स. त्यासाठी सबसिडी असेल किंवा बाकी सगळं काही हे सातत्याने आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या मार्फत आम्ही देतोय. इन फ्युचरही अशाच पद्धतीच्या सगळ्या म्हणजे परमिशनपासून ते फिल्म होईपर्यंत इज अ सिंगल विंडो क्लिअरन्स ऑलरेडी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या मार्फत आम्ही द्यायला सुरुवात केलेली आहे. मी तर म्हणेन की कित्येक मराठी, हिंदी, बॉलिवूड, टॉलिवूड या सगळ्या फिल्मची शूटिंग आपल्या गोव्यामध्ये हो आणि यासाठी माझा ॲज अ मुख्यमंत्री आणि चेअरमॅन ऑफ द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा म्हणून माझा प्रयत्न असेल. गोवा जेवढा निसर्गाने सुंदर आहे तेवढाही त्यापेक्षाही चांगला म्हणजे लोकांकडून ती सुंदरता अजूनही खूप पुढे ती प्रिझर्व. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.